पेडणेच्या सर्व्हिस रोडान लोकांमध्ये घुसपागोंधळ निर्माण केला। लोक फुर्योज जाल्यात। नयबाग जंक्शनार रस्त्यार मदींच स्टॉप म्हण तक्तो लायला। खरे म्हळ्यार स्टॉप अँड प्रोसीड अशें सांगपी हो तक्तो, पूण फुडले बरोवपाक विसरले। लोकांनी वचप तरी खंय? देखून अनोळख्यांक हो रस्तो एक कुवाडे जावन रावला। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। हाँ, तो उधर से गाड़ी आप बीच में क्या काहेला डाल रहे हैं? देख रहे हैं कि क्या है? बीच में कहाँ के? अरे भैया, आपका गाड़ी किधर पहुंचा अभी? देखो आप है ना ऑलरेडी रॉन्ग साइड पे खड़े। दिखता है ना? तो आपने आगे कैसे डाला? आगे नहीं डाला, रिवर्स लिया मैं। अरे रिवर्स नहीं, आप ऑलरेडी रॉन्ग साइड पे खड़े हुए। हाईवे है की वो गलती हो गया। माझ्या फाटल्यान जो रस्तो आसा तुमकां दिसता आनी ते बोर्ड एक मारलेलो आसा स्टॉप म्हणून। आता हे आमी जंक्शन आमी हेच्या पयलीं 2-3दा हायलायट केला। हांगासर जे बोर्ड घालता ते सगळे चुकीचे घातलेले आसा सगळे कडेन। आता होच एक बोर्ड पळया, सर्वीस रोडाच्या आयल्यान जो हे आसा बोर्ड आसा हायवेक आसा आनी थंय बोर्ड लायला स्टॉप म्हणून। आता सगळ्यो गाडयो येता आनी हांगा स्टॉप जाता आनी तांकां खंय वचपाचें तें कळच ना। ते येता रावता पळयता आनी खंय वचपाचें गुगल मागीर सोदता आनी मागीर हें करता। आतां हो स्टॉप म्हणून बरयल्लो आसा, स्टॉप अँड प्रोसीड काय बेश्टो स्टॉप। आतां हो हांगासर दिसता बोर्ड तो स्टॉप म्हणून दिसता। आतां हो स्टॉप म्हण आसल्या कारणान सगळे येता आनी हांगा ब्रेक मारता आनी पयले रावता, कारण फुडें रस्तो आसा काय ना तोय तांकां कळना। कारण तेजे देगेचो रस्तो आसा सर्वीस रोड तो हो असो ह्या परिस्थितीन आसा, फाटल्यान तुमकां दिसता। आनी मेन जो आसा तो आतां एक गाडी वयता ती तुमकां दिसता, तो रस्तो सारको आसा। पूण हेंच्यांनी बोर्ड स्टॉप लायल्या कारणान सगळे कन्फ्यूज जाता। म्हणजे हे बोर्ड लावपाची परिस्थिती कितें आनी कशी कांयच कळना की हे बोर्ड कित्या खातीर लायता आसतना मातशेंय चिंतप ना। तकलीच म्हाका दिसता हे करिना, ते यूज करिना, कारण बोर्ड लावपाचें म्हूण लायता दिसता। आनी पयर हे सगळे बोर्ड हांगासर लायलेले पूण सगळे चुकीचे लायलेले, सगळे बोर्ड आतां तेंच्यांनी काडलेले आसा। तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता सगळे बोर्ड सारके लायलेले, सगळे काडले, कारण सगळे चुकीचे बोर्ड लायलेले। आनी तेतूंतल्यान हो एक बोर्ड कितें दवरला तो कळना। हो मेन हायवे म्हणटा आनी स्टॉप म्हण। आतां कितलेशेच गाडयो येता, रावता, पळयता, गुगल मॅप सोदता आनी फुडें मागीर वयता। पावसा पयलीं कामां पुराय जातली अशी आश्वासनां आमदार दिता, पूण पेडणेच्या सर्व्हिस रोडाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। आमदार आनी अधिकाऱ्यांमदीं समन्वय ना हाची जिती जिवी देख पेडण्यां पळोवपाक मेळटा। देखून खंयचे सर्व्हिस रोड सारके केल्यात ते मिडिया मुखार आमदारान स्पश्ट करचे फुर्योज जाल्ल्यात थळाव्यांनी मागला। जे सर्व्हिस रस्ते जे पेडण्या सिटीक कनेक्ट आसा, एक मालपे सुद्धा पेट्रोल पंपाचो एक कनेक्ट रस्तो आसा, जावं हो नयबागान, हांव आतां नयबागान आसा। आमदारान सांगचें न्हू, क्लॅरिफिकेशन करपाचें की आपूण जी स्टेटमेंट काडल्या ते रस्ते हे आपूण क्लियर केले। आयज जे हांगासर जे नयबागान हे जंक्शन आसा पळय परस कडेन, हे मृत्यूचो सांपळो जाला। हांगासर कितले तरी एक्सिडेंट जाला। हांगा तरी स्टॉप म्हणून एक हे लायला पळय तांच्यानी सिग्नल म्हणून। स्टॉप हेचो अर्थ कितें? फुडें वचप ना काय? सर्वीस रस्ते तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना, हो म्हाजो तेंचेर आरोप आसा। निदान हांव एक तुमकां तुमच्या निदर्शनाक हाडून दिवंक सोदता, जो पेडणेचो जो आमचो आमदार आसा पळय, तेजें ऑफिस हांगासर आसा, मालपे आसा, त्याच्या ऑफिसा सकयलच थंयसर कितलीशीं लोबरां धाडलेलीं आहा, थंय रोलर मारूंक ना। म्हणजे एक तर ऑफिसर हे त्या आमदाराक मानिना असो तुजो विशय आता, जाल्यार आमदार त्या ऑफिसरान सिरियसली घेयना। हातून कितें विशय आता खबर आहा? आमदार आनी ऑफिसरांचें कोऑर्डिनेशन जायना, कनेक्टिविटी ना, हाचो अर्थ लोकांक तेचो मनस्ताप भोगचो पडटा। आनी त्या खातीर हांव आमदारा कडेन एक मागणी करता, तूं परत जो पंचनामा करून सर्वे केले ते परत वचून सर्वे कर, आनी तूं खंय लोकांक सर्वीस रस्ते क्लियर करून दिले ते फक्त मिडियाच्या माध्यमांतून लोकांक सांगपाची हांव ती इतलीच तेजे कडेन मागणी करता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।